बावटो उबय कोंकणी सोभय भास कोंकणी उलय रूच मोवाची लास काळजाची भास कोंकणी उलय कोंकणी मुळाची आयच्या काळाची मेळया आज संगी करया दाबाजो कोंकणी मोगाचो भायर सरावेगी लचे नाका विसरा नाका कोंकणी तुझी आवय उपका नाका भुला नाका कोंकणी तुझी फुलाय लचे नाका विसरा नाका कोंकणी तुझी आवय उपका नाका भुला नाका कोंकणी तुझी फुलाय सैरे हजर आसात कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष भूमनेश स्टॅनी अल्वारीस संगतस कुमार वेंसिट डायस फिल्म नटी संगतस मनीष जोसेफ मतायस गावपी नट आणि उद्यमी हांकां सगळीं सांग्या वेदिका पोनारच्याक कोवेंतसो वडील आसा मानादीक बाप मेल्विन डिकोन्ना बाप आयवन्सो संपादक नमन बळोक जेजू आणि डिरेक्टर कार्मेल किरण मिडिया तांकां हांव सगळ्यांक तुमच्या सगळ्यांच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर ह्या वेदिकेक स्वागत करता दोन घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया जायते संस्कृतीन तसोच म्हणलो एक येवकार असो वंटो आसा पूण कोंकणी संस्कृतींत दिवचो तो येवकार मोगाचो न्हू पान पडूतका संगी तो आमकां तान बूक निवयता म्हणटात आनी एक गौरवाची पाकळी फुलयता खंय तशें जाल्यार आमचे संगी माने सिरील आनी स्टेला कार्मेल कुटुंबाच्या नांवी हांगासर जिवचे सर प्रादांच्या नांवी सांगतच सर व्याजाकांच्या नांवी तुमकां समेस्तांक पान पडूतकाचो स्वागत दितात पावलो म्हणटात गी देव बरें करो देव बरें करो मोगाचो न्हू आमचे संगी हजर आसात भूमनेश स्टॅनी अल्वारीस प्रस्तुत ताणें सुंकाण घेतला कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे तांकां तांच्या अध्यक्षपणांत आमी बरें मागता ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा मनादीक बाप मेल्विन डिकोन्ना तुमचे लागीं उलो आसा तांकां एक फुलां तुरो दिवन ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागच्या दोन घट्ट ताळयांचो आवाज मानेस्त स्टॅनी अल्वारीस कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षक आमी येवकार पटयतना सांगताच अस्मिताय पिंतुरा मुखांतर कोंकणींत नावेल्लें एक नटी एक सुबायची चली आनी एक गिरेस्त मानीक म्हणवेत तें जावन आसा बाय वेंसिटा डायस तांकां हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा मानादीक बाप आयवन्सो तांकां फुलांचो मान दिवन ह्या कार्याक येवकार मागतात तेंको आनीक उमकेचो हात आनी हांव आसा म्हणलें एक उतार ह्या व्यक्तीत हांव सदांच आमकां लाभता एक उत्तीम गावपी सांगतस कोंकणीचो वर्त्यांतलो वर्तो मोगी जावन आसा भूमनेश जोसेफ मतायस तांकांय मोगाचो स्वागत म्हणटा आनी तांकां बाब स्टीवन पिरेरा पुणशेताचे डिरेक्टर हांगासर आसात तर तांणी दायक मुखार येवचें आनी फुलां तुरो दिवचो मनादीक बाब जॉन पिंटो तुमकां मुखार आपयता बाब स्टीवनाच्या नांवी हांगासर येवन तुमी भूमनेश जोसेफ मतायसाक फुलांचो मान दिवन मोगाचो स्वागत करचें दोन घट्ट ताळयो आमी दिवया मनेस सुटकेच्या महिन्यात आसा आमच्या देशाच्या बावट्याक आमी मान केला पण आमची मायभास कोंकणी जावन आसा आनी त्या कोंकणीच्या बावट्याक आनी त्या भाशेक एक अस्मिताय गिरेस्तकाय आसा जाल्यार हांगासर आमचो कोंकणीचो बावटो तो आतां आमी उबोवंक आसा हांव उलो दिता कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्षक सांगतस हांगासर हजराच्या सर्व मानाच्या सैऱ्या लागीं हो बावटो उबोवचो आनी ह्या बावट्याक आमी आमचो मान उबार दाखोवचो आमी कोंकणी मोगाचें न्हू ह्या बावट्याक आमचो मान दाखोवया घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवचो आनी बरें मागचें बरें आशेवचें असो निरंतरी उबोवन दी आमचो कोंकणीचो बावटो जम्मू काश्मीराच्या वयर आसच्या ते हिमालयाच्या शिखरा पर्यंत आमची कोंकणी भास पावों दी संवसाराच्या मेरेन मेरेन ती वळोवन दी म्हूण आशेता हांगासर कोंकणी पद गावून देवशास्त्रीच्या भावांत तें आतां आमी आयकुया
देवरेंगरू ददसनो मुगचनो आता आम्ही हांगासर पुरुषां करता जे साला भोंवतणी थंयसर कोंकणी पिंतराचें देखणें प्रदर्शन उक्तावण जावंक आसा ताचे उपरांत थंयसर आमी मुखेल सैन्याचो संदेश आयकतले कित्याक पावसाचे पावळे धरतीक उमेद दिवंक आयते जाल्यात आनी कोंकणी बोवराकी कोंकणी मायेच्या पुसुपुत्राकी ताचो संतोश दिवंक आयते जाता आसतना आमी सुमकोवया होला तेवशें सोबीसता बँडाच्या आवाजा बराबर हांगासर संगीत वळटा आमी सगळ्यांनी मदल्यान तावन येवचें हांगासर त्या बगलेन आनी ह्या बगले तावन हेनेच कोंकणी पिंतराचे प्रदर्शनाच्या उक्तावणे तेवशेन आमी थंयसर आमची मेटां काडची. मोगासो औंड तावन 2023 अस्मिताय मुनासर आयिल्ले पिंतोरा जायती हे गोंयन कोंकणी भाशेच्या ग्रेसकायाचें तर मुगोचनो हांगासर ह्या पिंतोराची आमी आतां देखणें प्रदर्शन म्हणजे जायती पोस्टर आसात हांगासर आनी बाप आई बना विशयान 2 शब्द उलोवंक जाय तांकां कोंकणी ते आसूं हुस्को आनी मोग कितलो गी म्हूण फाटल्या 2 वर्सां हांगासर मान्यता दिवस ताणें आचरण केला भज्जोडींत विगार आसतना तांणी सुरवात जाल्लें हाच्या आदी मुंबईंत तांणी एम.ए. जावन केल्लें आसा कोंकणी मान्यता दिवसाक तांणी मान दिवंक सोतो अभिमान आनी गौरव तांचे ते आसल्यान 2 घट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया पयल्यान आनी हांगासर हें प्रदर्शन उक्तावण जाता कुमार वेंसीट डायस हांच्या हातीन देखून आमी सुमेस्तनी बरें मागचें बरें आशेवचें आनी उल्हास पटोवचें बाय वेंसीटा डायस आनी तशेंच आमचें नाजूक पावलां घेवन मोगचनो आमी येस वाटेंतल्यान मुखार येवया आनी वेदे तेवशेन आमी पावलां काडया. कोंकणी भास खूब जाल्ली सरस्वती न्हंय तळी जावन गांव प्रदेशाक त्या उपरांत गोंयांत
त्या उपरांत थंय जावन सकला करावळीच्या कोचीन पर्यंत उपरांत मुंबयाक दुबय ऑस्ट्रेलिया कॅनडा त्या उपरांत टिप्पूचे येणे या गोष्टीन विराजपेट श्रीरंगपटना मैसूर बेंगलोर आमचो लोक फासलो नुसू गेलो पूण गेल्ले कडेन दुदांत बरसोंच्या साखरी भाशेन आमचो लोक थंयसर घट उरलो आनी गेल्ले कडेन आपल्या कामा निमती खंयसर तो वस्ती करता थंयसर तांणी आमची भास आनी संस्कृती पुरयली तसो पोस्ट केलो त्या उपरांत 1992 इसवी ऑगस्टाची 20 तारीख आमकां कोंकणी लोकांक बंगाळ्या अक्षरांनी लिखची जाली भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरींत आमकां देशाच्या फकत 22 भासांक मेळचो मान मेळ्ळो 1994 इसवेन कर्नाटक सरकारान आमकां कोंकणीक एक अकादमी दिली कांय थोडो दुडो दिलो कोंकणीचें काम करा म्हणून मतबाऱ्यांक नेमक केलें आतां म्हाका सांगा एका काळार आमच्या भाशेक राजश्री नासल्या वेळार ही आमच्या मालगड्यांनी ती उरयली आनी आतां आमकां राजश्री मेळ्ळा आज हांवें सांगलें देशाच्या फकत 22 भासांक मेळचो मान आमच्या भाशेक मेळ्ळा म्हणटा आसतना आमी कोंकण्यांनी अभिमान पावची गजाल तुमी जाणात तुळू भास ह्या प्रांत्याची भास आमचे वरणी कितलीशी पोरणी भास पूण तरी अजून मेरेन तांकां हो मान मेळोंक ना हो आमकां विशाद आसा तरी म्हज्या भाशेक मेळ्ळा म्हणलो अभिमानी म्हाका आसा आतां सरकारान देशान म्हज्या भाशेक कितें दी जाय तें दिलां हांवें तें बरें करून वापरलां गी म्हणलें एक सवाल आज आमच्या मदीं येवंक जाय आज हांगासर चडावत म्हाका मालगडी दिसतात वडिलां दिसतात म्हाका एक सांगा तुमी खंय तरी इस्कॉलाक वचून कोंकणी शिकल्यात गी ना हांव ही कोंकणी इस्कॉलांत शिकोना पूण हांव आज कोंकणी वाचता बरयता बरें करून उलयता जाल्यार हाका एक प्रमुख कारण आसा आमकां कोंकणी क्रिस्तांव लोकां मदें इगर्ज माता आमचे वांजेल आमची मागणी आमची कंतारां इतलें मात्र न्ही आमकां शिकोवची दोतोर सयत कोंकणीत आसली आनी त्या देखून आमी कोंकणी शिकल्या म्हळ्यार कोंकणीच्या वाडावळीक इगर्ज मातेचो हाती बोळ आशिल्लो त्या उपरांत काळ बदललो आमच्या भुरग्यांनी इंग्लीश मिडियम इस्कॉला वचूंक आरंभ केलें इंग्लीश मिडियम इस्कॉला वचून भुरग्यांनी आरंभ केलें म्हणून आमी घरांत आशिल्ल्या वडिलांनी घरांत इंग्लीश उलोवंक सुरू केलें म्हळ्यार भुरग्यांची इंग्लीश पाठ जाता आमी कोंकणी उलयल्यार म्हणलें एक खंयची चिंता आमच्या मतींत घुसोवंक सुरू जालें आनी आमी घरांत इंग्लीश उलोवंक सुरू केलें त्या उपरांत आमच्या फिरगेजेन पाद्राबा कडेन तकली घेवंक सुरू केली फादर म्हज्या भुरग्याक कोंकणी येना फादर इंग्लिशान मीस जाय एकल्यान सुरू केलें दुसऱ्यान सुरू केलें तिसऱ्यान सुरू केलें गवळीक परिशदेक आयलें जालें मीस सुरू जालें इंग्लिशान आतां इंग्लिशान मीस सुरू जालें भुरग्यां खातीर दोतोरनी आसली कॅटिकिझम जाली आतां आमच्या भुरग्यांनी कोंकणी शिकची काय भुरग्यांची चूक न्ही कर्नाटक सरकारान आमकां सोवेत तावनायची भास जावन शिकोवंक व्हड अवकाश दिला कोंकणी सुरवेच्या 3 वर्सांनी लगभग 1,500 वयर भुरगीं कोंकणी शिकली ताच्या उपरांत आमच्या लोकांचें शाळेन पळोवन आमच्या इस्कॉलांच्या वडिलांचे नाखुशी अशें म्हणटा आसतना ते मरून गेले आज फकत थोडेच GSP भुरगीं नागरी लिपीन कोंकणी शिकतात पळया म्हजी भास कोंकणी भास 4 राज्यांनी वांटून गेल्या साली 2 भासपुटां आसात समुदाय आसात कोंकणीन 5 लिपींनी आमी कोंकणी बरयता म्हणटा आसतना कितली ग्रेस्त भास आमची आनी ही भास उरोवची जबाबदारी आमची कोंकणी लोकांची आमची भास तामिळांची आनी मल्याळ्यांचे येवन खंडीत उरोवचें ना आमीच उरयची कितेंय जावं आयच्या ह्या बागी दिसा
मान्यताय दिवस आमी आचरण करता. वो मान्यताय दिवस वर्सांत एक फावटी आमचो जावचो नाका. आज आमी हांगासर थोडींच जाणां आसा जावं पुरो. आमी आज एक निशेव घेवया. आज जावन आमी कोंकणी जियेता. कांय करूंक ना. घरांनी आमी कोंकणी उलोवची आमच्या भुरग्यां लागीं, आमच्या देवा लागीं कोंकणींत उलोवचें. कोंकणी मनशाक कोंकणी मनीस मुखार मेळटा आसतना कोंकणींतच उलोवचें पुरो. आमची कोंकणी आनी 1000 वर्सां अशीच म्हणटा. कांय गरजे म्हणून ना. आमी इस्कॉलाक वचचें म्हणना, शिकायचें म्हणना, फकत तो उलोवण्यांत भास उरता अशें म्हणटात मलगडे. तर मग अशें आज हांव तुमकां उलो दिता. कोंकणी आमची मायभास ते उरोवचें आमी हर एकले प्रयत्न करया, तुमी आनी हांव सयत. वय कोंकणी आपुट्ट कोंकणी उलयचें म्हणून हांव म्हणना. कित्याक म्हळ्यार आमी तळी बशे संगी बरसून जाला आनी परतून पाटी येया अशें बांदून वेचें नाका. आमची भास उलयता उलयता हेरा भासांक आमी भरपूर मान दिवया. आज मान्यताय दिवस आचरण करून फादर इवानान मस्त मेहनत काडल्या अशें हांवें आयकलें. फादर इवन एक याजक जावन तुमचे तें ती उरपा भोव संतोश दिता. आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता, बरें मागता. सर्व याजकांनी तांची देख घेवची. कित्याक म्हळ्यार याजक मात्र एका समुदायाचे वडील जातात, आमी न्ही. इगर्जांत हर तुमकां फिरगोजो मेळटात, आमकां फिरगज दिनात. तुमकां फिरगोजो मेळटात, तुमी ते फिरगज जनमेतात. म्हणजे तसल्या कितल्यागी लोकांक तुमी सांबाळटात. म्हणट आसतना तुमचे जावन कोंकणीक हे दोळूस व्हडली देणगी मेळ्ळ्या, मुखल्या दिसांनी मेळोवन दी अशें हांव आशेतां. तुमकां सुमेजता कोंकणी मान्यताय दिवसाचे शुभाशय हांव पाठयतां. पयसतावन हांगासर पावल्यात आमचो म्हजो मोगाळ इश्ट बाब जोसेफ मातायस, तुमकांय बरें मागता. बाब जोसेफ मातायस आनी म्हजी इश्टगात फाटल्या 25 वर्सांची. आमी दुबयाक गेल्ल्या वेळार हर एका आमकां मात्र न्ही, हर एका कोंकणी मनशाक कोंकणी कार्या निमती वा कसल्याय वेळार दुबयाक पावल्यार जोसेफ मातायस तांकां एक कांबोज असो दुबयांत उबो रावता. दुडवांत मात्र न्ही, तो आनी ताचें कुटाम तांचें काळीज भोव व्हड. हर एका कलाकाराक ती सांबाळटात. जोसेफ बाब तुमचें तें आसच्या कोंकणी मोगा खातीर ह्या वेळार हांव तुमकां अभिमानान चेपे उखलता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो कोंकणीचो मोग असोच मुखारू, कोंकणी कलाकारांक तुमचो सहकार असोच मेळो अशें आशेता. तेय एक बरे कलाकार. हांगासर आसा बाय विन्सिटा डायस, भोव तरणी चली. फाटल्याच दिसांनी अस्मिताय म्हणलें एक फिल्म तिणें नटन करून 100 आवरनी 6 दीस कोंकणींत दाखलो आशिल्लें फिल्म. आज तिणें हांगासर फिल्मा विशयांत आशिल्लें एक एक्झिबिशन ओपन केलां. आतां हें एक्झिबिशन पळया. 1950 वर्सांतावन आज पर्यंत वा आनी येवंक आसच्या 2 फिल्मां पर्यंत सकट विशय सांगता गेल्यार फादर इवन हें बारी व्हडलें गा. ल्हान काम न्ही, हर एक मायेत हांगासर आसा. परवा मानसोबान संस्थो 23 तारखेतावन 30 फिल्मां आमच्या भारत मॉलांत सांजेचे 2 शो करते आसा. कोंकणींतली बऱ्यांतली बरी 30 फिल्मां आसात. त्या कार्याक हे वचा. हर एका कोंकणी कार्याक आमच्या कोंकणी लोकांक वचाचें आनी आमचो सहकार तांकां दिजय. कोणीय करूं दी, ते मानसोबान जावं आनी कोणी जावं. कोंकणी लोकांनी कार्यांक वचून कार्याक सहकार दिल्ल्या कडले त्या कार्याच्या कारभाऱ्यांक इल्लेशें धैर्य मेळटा. आमचो लोक आमच्या फाटल्यान आसा अशें देखून त्या कार्याक तुमी वचा. फिल्मांक तुमी तुमचो सहकार दिया. हांगासर कोंकणी बूक आसात ते अकाडेमीच्या तर्फेन आसात. हेमाचार्य आनी लेखकाचो सांगाता मेळोवन तांणी ते थंयसर ते विकराक गेल्यात हांगाच्या वडिलां लागीं उलोवन. त्या बुकांचेर तुमकां 50% सूट आसा, 50% डिस्कावंट आज हांगासर वा केदल संजे पर्यंत. देखून जाता तितले कोंकणी बूक तुमी मोलाक घेया. तांकांय बरयणाऱ्यांक तुमचो सहकार दिया म्हूण आशेवन परत एक फावटी तुमकां सुमेजता कोंकणी मान्यताय दिवसाचे शुभाशय पाठोवन आमच्या सगळ्यांचें बरें जावं, आमचे संगी कोंकणीचेंय बरें जावं अशें आशेवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
देव बरें करूं भोवमानेस्त दस्तानी आल्वारेस कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष कोंकणी भाशेच्या एका इतिहासा विशीं तांणी थोड्यो संगती आमकां सांगल्यो. आमच्या देशान उस्तिलें जाल्यार 1065 सर्तेक बसो आसात. तातूंत आमी म्हणटा 120 बसो प्रमुख बसो म्हूण आमी उलयता आनी ताच्या उपरांत 270 मायन बसो आसात. पूण मोगाचें न्हू त्या सर्व बसांच्या बरोवणेन पळयल्यार फकत 22 बसांक मात्र जागो मेळ्ळा आनी तातूंत आमचे कोंकणी एक जावन आसा. देखून आमी अभिमान पावपाचे. देखून तांच्या वावरांत तांकां जैत मागता बरें आशेता आनी बरीं उतरां उलयल्ल्याक कार्मेल कुटुंबाच्या नांवें तुमकां हांव मान बगयतां. मुखार न्हू हांगासर एक ल्हानसो व्हिडिओ आसा आनी तो आतां उक्तावण करूंक आमचे संगी हजर आसा भोव मानेस्त जोसेफ मातायस. तांकां हांव उलो दितां व्हिडिओचें उक्तावण करच्या खातीर. दोन ताळी संवाद आमी दिवया आनी व्हिडिओ पळोवया मुखार न्हू आनी तो उक्तावण जाता मानेस्त जोसेफ मातायस आनी वास्तवती आमी कोंकणीचो भोव व्हडतें भोवमानेस्त जोसेफ मातायस हो व्हिडिओ ते उक्तावण केल्लो आसा. आमी एक ल्हानशी नदर मारली त्या व्हिडिओ मुखांतर मुठवो एक हांगासर नदर आमी जोयली जावन आसा. तर मुखार न्हू आयच्या सैर्यांक आमी उगडासाचे काणयेक दिवन मान करता. देखून मानाच्या सैर्यांनी वयर वेदी येवंक जाय म्हूण हांव वेदी वयर येवंक जाय म्हूण उलो दितां. भोवमानेस्त आनी आल्वारेस कुमार विन्सिट डायस मानेस्त जोसेफ मातायस सांगत आसा. पुंचताचो डिरेक्टर आसा मनाद एक बाप मेलगन देखून तुमी मुखार येवचें हांगासर येवन कोंकणीचो शोलोवपाक व्हरना आमच्या तेगाय मानाच्या सैर्यांक मान दिवन गौरव दिवंक जाय म्हूण उलो दिता. सांगता उडासाचे काणयेक दिवचे पूण घट्ट ताळयेचो आवाज आमी दिवया. विन्सिटा डायस ही काय मोगान आमी ही काणयेक दिता. सांगत आसा शॉलोमी पंगरता सांग्यार कुर्माल देखून आमी म्हणटा कोंकणीचो मोग आमी करतल्या कोंकणीचो स्वास आमी जातल्या आनी आतां मानेस्त जोसेफ मातायस हांकांय असो गौरव फावो जाता. सांगत आसा वेदी वयर सुबेस्त सैर्यांनी सांगता रावचें एका तस्विरे खातीर. मुखार न्हू 2 कळोवण्यो आसात आनी सांगता उपकार बोर्डची थोडी उतरां भोव मोटव्यान तुमचे हुजेर हांव दवरूंक आशेतां. आज हांगासर हजर आसच्या मानाच्या सैर्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षाक मानेस्त आनी आल्वारेस तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कुमार विन्सिट डायस तुमचो उपकार पगोडता दिनवास म्हणटा. भोवमानेस्त जोसेफ मातायस तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. विशेश जावन हांगासर हें कार्य उबें करूंक मुखेलपण घेतलेल्या बाबा इवन्सो संपादक नमन बळोवचेचो आनी डिरेक्टर कार्मेल किरण मिडिया हांच्या वावराक हांव बरें मागतां. बरें कार्य तांणी उबें केलें. दोन घट्ट ताळयो दिवया. आनी हें कार्य उबें तांणी करीत जाल्यार तांकां एक व्हडलो हात गरज आसा आनी तो व्हडलो हात जावन आसा तांच्या वडिलांचो म्हणजे ह्या कोवेंताच्या वडिलांचो बाप मेलविन देखून जशें वडिलांनी परवानगी दिल्यार सगळें जाता काय आमच्या वडिलांक दोन घट्ट ताळयो आमी देवन बरें आशेवया बरें मागया. तर मोगाचें ना आखेर करच्या फुडें एकच उतारां उलोवंक आशेता. कोंकणी पिंतूर काडचे जावन आसा 200 फुटाच्या केस ह्या मुंडाच्या केस सर्तीक गुंड्याच्या मायन देवल्ल्या बरें तो निर्मापाक वयर येवंक पेसारता. मात्र फकत एक 30 या 40 मुंडा वयर येता आसतना पुरा सांगता. देखून आमी 200 मुंडां ताका वयर काडचे प्रयत्न करया. कोंकणी पिंतुराक आमचो सांगात दिवया म्हूण सांगून तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आस आज हांगासर हजर आसच्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. फोटोग्राफी करता भोवमानेस्त आनी बंटवळ सदांच कोंकणीक जाय जाल्लो व्यक्ती सांगता तूं देव बरें करूं म्हणटा. व्हिडिओ करतात कार्मेल किरण टावन आनी हें पद ओडोल आमी गायिल्लें आयकलें आमच्या क्लियोनान आनी कार्मेलीत भावांत हांव थंयसर आमकां कोंकणीचें पद गायलें तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्वागत केलां पानपडोतकार संगी सिरील आनी स्टेला भायर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. संभ्रम डेकोरेटर्सान ही पयली वेदी सजयली आसा. मॅक्स क्रिएशन मॅक्सिम बंदेल आनी थंयसर आमी जे बावटो पयलो ती वेदी मॅक्सी दटून केल्ली आसा. तांकां दोगांयक तुमच्या सर्वांच्या नांवें आनी कार्मेल कुटुंबाच्या नांवें देव बरें करूं म्हणटा. सेक्युलर कार्मेल सांद्यांकी आनी हांगासर हजर आसल्या तुमकां सुबेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना एक कळवणी मोगाचें न्हू सांजेर लकी ड्रॉ पिंतूर हांगासर प्रदर्शन जाता आनी त्या पिंतुराक तुमकां कुपानां आसतलीं. दयेन तुमी घेवया 200 रुपयांची कुपानां. सांगात आस ताचे वयर लकी प्रायजी आसतली. देखून तुमी सगळ्यांनी ती घेवन प्रोत्साह दिवचे म्हूण हांव उलो दितां. नमन बळोवचेचो पत्राकी वर्गणी दिवच्या तुमचे लागीं उपकार मागता. कोंकणी बूक आसात तेय तुमी घेवचे हे थोडसो कळयलां. आज त्यांनी बाबान उलोवंक तांच्या उतरांनी परतून हांव तो उलोवप परत उसारूंक वचना पूण आमी कोंकणी बुकांतय आमचो मोग दाखोवया म्हूण सांगून तुमकां सगळ्यांक बऱ्यांतलो बरो दीस परत एक मागता आनी सगळे मुखले दीस आमचे संतोशाचे जावं दी पूण कोंकणी बस आमच्या जिबेर ती गाजोवन दी म्हूण आशून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
कोंकणी उलय रूच मोवाची लास काळजाची भास कोंकणी उलय कोंकणी मुळाची आईच्या काळाची मेळया आज संगी करया दाबाजो कोंकणी मोगाचो भायर सरा बेगी लचे नाका विसरा नाका कोंकणी तुझी आवय उपका नाका भुला नाका कोंकणी तुझी फुलाय लचे नाका विसरा नाका कोंकणी तुझी आवय उपका नाका भुला नाका कोंकणी तुझी फुलाय बावटो उबय कोंकणी सोभय भास कोंकणी उलय रूच मोवाची लास काळजाची भास कोंकणी उलय कोंकणी मुळाची आईच्या काळाची मेळया आज संगी करया दाबाजो कोंकणी मोगाचो भायर सरा बेगी लचे नाका विसरा नाका कोंकणी तुझी आवय उपका नाका भुला नाका कोंकणी तुझी फुलाय